या एक मजरान कितले पोटी पिलांकडची वर्साक 4-5 पोटी पिलांकडची पयल्याची पिलां व्हरूंक आसात पळय सुत्तुरांक सगळो लोक येतालो म्हळ्यार आची पिलां आसात न्ही पर्शियना बरी दिसताली पूण आतां एकाका बोकूल लागला पळय तेट काट बोकूल तो आनी याची पिलां आसात पळय सिंक्रट आसा ह्या पिलांक कोण उरता घंटा भितर शे ती कोसऱ्याची जिल्ली बाई येवना नाजाल्यार तिचे लागीं सांगून पुनी ह्या पिलांक व्हरूंक सांगती आसली कितली वरां जातात गे पळया काय झालंय नाही आमच्या माजरान पिलां काडल्यांत काही जाल्यार वचून सोडयेत गे तुमच्या गाडयेर व्हरून कोसऱ्याच्या मजराची पिलां सकड आमकां व्हरूंक नात आमकां कोयर मात्र नाही जिल्ले बाय हांव तुका 500 रुपये दिता खंय जाल्यार व्हरून एक पोटी सोड आज म्हजे बाय येता ताका येंप्र जायना पयल्यानसो ताका तें काय नितळेचें प्रसड ताका भितर फुल्ल घंटा प्लीज तुका 500 रुपये दिता खंय जाल्यार व्हरून सोड न्ही कोणाय की गरज असल्यांक दी मागीर 500 रुपये दिताय गे 500 रुपये दिता जाल्यार दी हांव आतांच व्हरून येता ती तशें अशें व्हरूंक येवचें ना पिलांक आवयक बापायक सकडांक वरिजे पडटा तुवें ती आसा न्ही एक बॉक्स आसा तें नाजाल्यार एक बॅगान काल्यान घालून वरिजे तुवें आनी म्हाका पडूंक मस्त गलीज जाता तुवेंच काडीजे तें कळ्ळें मू 500 रुपये मेळटात मग जायचं हांव तो काडटा हांव तो व्हरता ये भितर आसात पिलां म्हाका हांगाच स्मेल येवन आसात वचून काड तांकां काड ते एक बॉक्स आसा भितर तातूंत घाल जायत घे जाय कितलो वेळ का माजरां काडूंक म्हाका गलीज जाता ताच्या उपरांत नितळी करचें आनी नितळ करून कोणाक आपोवचें गे म्हाका कळना हे येवंकी जालें गे म्हूण हे येवच्या पयलें आतां ह्या माजरांक खंय जाल्यार हे तंगडी करून सोडीचें काय करता गे मॅडम आवय बापूय भुरगीं नात्रां पित्रां आजो आजी सांगून नागे पुरांगी कान गेला 9 जाण आसात हांव आतां खंय म्हणे व्हरून सोडटा हे व्हरूंक कितली जोड आसात म्हजे पयशे 500 रुपये जायत जिल्ली बाय मस्त देव बरें करूं आनी वो कोयर आनी प्रवर्ण सयत घेताना सकयल या मॅडम पयशे दिताना यें प्रकालें दर 500 रुपये आसात खंय जाल्यार येवन सोडा बाय बाय आनी वच पयशे कान गेल्यात म्हणून ना हांव करनाय की सांगाना हांव करनाय की कळा सांगाना नाजो जायते ना हांव करनाय की सांगाना पयलीं हांकां खंय जाल्यार वचून सोड जायत जायत अब्बा म्हजें घर नितळ करूंक आसा आनी बाय येवंक जालें आतां ते काले बॉक्सर व्हरून आसाय तू ये माजरांनी माजरांचे कुटां पिलां आवय बापूय पोरा काले सेला की वय या घरच्यांनी कान्यो नांद ती आमच्या घरा आसा मो मस्त उंदीर आसात हां माझार उंदीर धरता मो वय धरता तशें जाल्यार म्हाका ते दिताय घेवन माझार पुरा दिता म्हाका 1000 रुपये दिजे अब्बा 1000 वय 1000 मुजे कडेन ना मुजे कडेन राव 500 रुपये मात्र आसात 500 रुपये दिताय गी तो
हां जाय तू वडना दिता हा जाय 500 रुपये दे धर. म्हज्या बहिणीक आतां बारीक खुशी जायत माजरां हाडली पळोवन. मस्त उंदीर आसात न्ही घरांत. या व्हरनी या ताका खुशी जायत आतां. अब्बा 1000 मेळ्ळो देव मेळ्ळ्या बरी जालें म्हाका आनी हांव सद्याक ह्या गांवांक येना आयल्यार हांगा शिरकोन पडटा हांव कत्रिना कत्रिना हा हांवें काल हाडला गुत्ताय तुका. येन खायला अरे माजर ते एक बाल मनीस आसा न्ही सेल कर वचून आली ते हांवें काण गेले. हा आमच्या घरा मस्त उंदीर आसात न्ही. अय्यो काल काय ना ताका थंयच दवरलो तूं भितर ये. काल जालें 500 रुपये दिवन हांवें त्या कसऱ्याच्या जिल्ली बायेक ती माजरां व्हरूंक म्हणून दिली. घरा भितर सगळे घंटाले पोरत्यान तूं वचून हाड नाही गे. हांवें 500 रुपये सुद्दां दिल्ले. हा 1000 गी आमकां सुनो गेलो